PWDचो कोण मिनिस्टर किंवा ही उत्तर बरोबर न्ही कित्याक ना म्हाका उलो न्ही अध्यक्ष म्हाका उलो मागे तो उलय ना म्हाका उलो न्ही मागे तो उलय केन्ना जातलें कामां फक्त डेव्हलपमेंट परत पडलो दुसरे कॉन्ट्रॅक्टरान परत पडलो ही गोष्ट तुमकां खबर नाशिल्ली ना तुमकां खबर नाशिल्ली हे तुमी सांगून न्ही की लेटर करता सगळे लेटर पंचायतीक पावल्ली आसा सारकें केन्ना कितें म्हणटाले ते जाल्यार एकदम थंयच म्हणला केबल घातलो पुरयलें आनी परत थंयच म्हणटा 8 दिसांनी आनी ट्रॅफीक ब्लॉक करून उडयता कितें तेच मागीर अर्दे करून तेजेर केबल काडपाक जातालो आतां सगळें पळयलें माती सगळी घातली कोणा 8 दिसांनी परत म्हणलें केल्या जर पैसे येयले पैसे कामां जर आमी WD मिनिस्टराक सांगली तितूंतली आमी 40 केली ती खंयची केली ती नाका कळ्ळें न्ही तुका तो तुमी रिकॉर्ड दवरपा न्ही सर खंयचे आतां तुमी कशें जाणा खंयचे अशें हांगा तुमी जाणा हांगाचे पडयल्ले पळय एक मिनीट हांगा पळय जे पडयल्ले पळय न्हू जनता दरबारान जी कामां सुभाष रोडाराचो तुमी घातलेली तुमची कोणाची कामां जाल्या कोणाची असो प्रश्न आसा कित्याक परत परत मागीर तो सेम प्रश्न येता परत म्हणून हांव तुमकां विचारता सगळीं कामां जावना न्ही सर पळय आयकून तुम्ही म्हाका सांगलेले आनी परत परत सांगताले हांवें मिनिस्टर परत हांव सांगता जनता दरबार न्ही हांवें खास करून हांगा शिरोडकर सराक सांगलेले लोक तुका यो म्हणटा हांवें खास करून आपूण हाडलेलो आनी तुमची कामां सांगा म्हणलेली ती तुमी कामां सांगलेली ती कितली तुमची उरली ती हाजेर बरोबर ती आनी हांव तेंका बरोबर करता तुमी म्हाका हाजो सबसिडीज मॅटर आसा ग्रामसभेचें फंक्शन 6 मंथां क्लियर आसा सबसिडीज आसा मॅटर डिस्कस करपाचो ना हो पॉझिटिव्ह ज्युडिशियल मॅटर हाजेर कोणे तरी डेप्युटी डायरेक्टराक सावथ गोवा कंप्लेन दिल्या की हातून अशें जाला अशें तुमी म्हणटले सो ताणें व्हिडिओ हातून इन्स्पेक्शन करून आनी इन्क्वायरी करून रिपोर्ट घालूंक व्हिडिओन म्हाका मेमोरंडम काडून हांवें इन्क्वायरी केल्या म्हाजो रिपोर्टूय रेडी आसा कोणाक जाय जाल्यार हाडल्यान घेया जर थंय घराना कितें ना इमिडिएटली ते रिमूव जातलें हो आनी इशू आनी ग्रामसभेक हाडून आनी हें करपाचें आज बेतोडे ग्रामसभा आसलेली आनी प्रत्येक विशय बेतोडेचो बरोच तापलो आनी जेन्ना लास्ट ग्रामसभा सोप्पा आयली तेन्ना मातशी सरपंच आनी लोकां मदीं मातशी धक्काबुक्की बी जाली आनी तेन्ना ग्रामसभा तापल्या कारणान सरपंचान कितें शब्द दुसरो वापरलो आनी हेंच्यांनी कितें दुसरो वापरलो अशें हें करून तेंची हांगा ग्रामसभान मातशें धक्काबुक्की जालें आनी लास्टाक ग्रामसभा सोंपयली जेन्ना विशय आयलो ह्या ग्रामसभेन विशय आयलो एक कचरा प्रकल्प आसा दागान आनी तो जवळ जवळ 95% पूर्ण जाल्लो आसा आनी तेका लोकांनी ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा ते ऑब्जेक्शन घातलेले कचऱ्याक प्रकल्पाक बेगीन पूर्ण करता अशी लोकांची मागणी आसा तेन्ना सरपंचान सांगलें पुलीस बंदोबस्त आमी तो पूर्ण करता अशें म्हणून सांगलें आनी हांगा जे जाग्यार रस्त्याय विशय येयलो रस्त्याचो येयलो बाकीचो खळी मारलेली इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान खळी मारली तेजोय विशय येयलो आनी तोय बरोच घातलो वैयक्तीक काही प्रश्न आसलेले लोकांची झाडां मारपाची आसलेले आनी हे पूण सरपंच तांकां योग्य उत्तर दिना असो तेंचो आरोप आसलो पूण जेन्ना सरपंचान सांगलें की पयलींच सांगलेलें सुरवातीक की जो ग्रामसभेन विशय आसा कोणी वैयक्तीक कोणालो आहा तेका दुसऱ्यान उलोवची न्हू आनी विधानसभेचे विशय लोकसभे जिल्हा पंचायती विशय तेन्ना जो पंचायती विशय आसा तोच सांगचो अशें तरेन सांगलेलें आसा आनी जेन्ना ही ग्रामसभा सोंपली पूण जेन्ना ग्रामसभा सोंपली तेन्ना कांय जाणांनी आमची हांगा ग्रामसभेन सुद्दां कांय उपकार ना अशें तेणी म्हणलेलें आसा गोमंतक TV खातीर बेतोडेच्यान एकनाथ खेडेकर.